सुरवातीक गीत घेवया तुजें कुटुंब एकठांय जाता अंक A36 सगळीं उबी रावया. बापा आमचो तूं मोगोता आमचे मोगे जेजू काटाय हो मोगोर कुंडीत वाचताको तुजें जिवीत तुका भेटून तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार विस्वास मोगून जाता तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार विस्वास मोगून जाता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमचे मोदें आसा फादर आल्बान फेर्नांदस. ताका आमी आमचे मोदें माय मोगाचो येवकार दिता. आयज ह्या मिसा भेटेंत आमी 4 इंतेसांवां घेतल्यो. मागता हेनरी कार्नेरो ह्या आमच्या बाबाच्या इंतेसां पासत. तेच भाशेन आपलो लग्न वार्षिक दीस समारंभ मिगेल आनी प्रेसियोसा कुलासो. तेच भाशेन वाडदीस समारंभ जुडिफा रॉड्रिगेस आनी तेच परी वाडदीस समारंभ रेसी मदेरा. ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत कोतकोतायेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळे आसूं. ओपुरबायेच्या भयणी बाबांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय अंकवार मारयेच्या आनी बागेवंत झुजेच्या शेगुणांनी आमची कुटुंबां आमोर्यस लातत्या कुटुंब करून आमचे शिराव. आमच्या पाप सायबान पात्रिस कोर्दे बापाच्या कालसा सारको ही गवळीक चीट बरोवन बागेवंत झुजेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशें पोरी तांणी आमोर्यस लातत्या कुटुंब केलें हें ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. आंकवार मारिया आनी बागेवंत झुजे खूब दयाल आनी मोगाल बापूय जाली. जाणें देवाचे येवजणेक विस्वाशी रावन ओगेपणी आपली जबाबदारी पाळून आपले कुटुंब मोगाचो फोळेर केलो. कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आपली जबाबदारी पाळून आपल्या गुणा उदेशी आपले कुटुंब मोगाचें दारजोणें करूंक कृपा आनी बोल ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आयज फादर डायगो आपलो जल्माचो दीस समारंभता. ताचे पासत ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, आमकां दर एकल्याक आमचो कुटुंब मोगाचो अपुरबायेचो आमी दर एकलो आमच्या कुटुंबान शांती मोग हाडच्या खातीर जायते कोश्ट त्रास काडटा. पवित्र कुटुंब करपा खातीर आमी जायते उपाय घेता. ह्या सगळ्या देण्या खातीर दिन वाचतना घडये जायत थोडे फावटी आमी चुकल्या. कुटुंबाचें बरेपण सांबाळूंक, कुटुंबाची उत्मिकताय सांबाळूंक, कुटुंबांत आशिल्ले मोगाचे थेवे जोडूंक आमी घडये प्रयत्न तितले करूंक ना. ह्या खातीर घडये आमचें कुटुंब वायट बशेर पावले. दूख धरून असल्या पातकांचें बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपुतदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया आमच्या कुटुंबां खातीर मागुया. सर्वेस्परा देवा बोवाक घेवन आंकवार मारयेक आमी आज भोगतेन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. बागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सदांच खालतीं जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाच्या मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एक वोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता ते उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर सगल्या भितर आनी सगल्या सवें आसा तो सोमेस्ताचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. सगलीं म्हणुया. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. काकूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. काळजांत सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवायरी गोय देवा. म्हाका नितोळ करशी जाल्यार नितोळ जातलो. तर कोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुज्यो कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करचें. म्हज्या अंतर तूं घाल वाकाणणेचें उतरां. जबाब. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. उद्गार. Solo l'esperanza Gesù. Solo l'esperanza Gesù. Solo l'esperanza Gesù. Solo l'esperanza Gesù. काळोखांतलीं काडून तुमकां उजवाड देसांत हाडल्या देवान. आपलीं नवलां किर्तून
देवान तुमकां विंचल्यांत राजकी याज्ञीक तुमी संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी Salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy, salves por soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. ते उदेंतीच्या विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें उठ बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच आनी हांव सांगे पर्यंत तुवें राव तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरो सोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. हेरोद मरतूच देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नांक दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीच्या सुवातेर आर्केलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक भियेलो आनी स्वप्नांत ताका देवान शिडकायलो देखून गालिया प्रांतांत गेलो आनी नाझरेत म्हणटात त्या नोंगरांत वचून ताणें ठिकाण केलें. ताका नाझरेतकार म्हणटलीं अशें बाकणारां उद्देशीं सांगलोलें तें हे परी पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाडी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो एक सादेंच कुटुंबीक चित्र हे आमच्या नियाळाक हांव दवरूंक सोदतां. सादो घोराबोतो आवय बापूय आपल्या दोगा भुरग्यां सांगाता जी येतालीं. ही घोरकान आवय घर सांबाळपी घरदान हावज वायफ जाल्यार बापूय दिसपट्टो एके कचेरीन काम करी सकाळीं भायर सोदता तो बाबडो राती घरा पावपो. दोगांय भुरगीं शिकतालीं इस्कॉलान. सादें धाकटें घर तांचें घरा मुखार सादें धाकटें आंगण कशें आंगणान थोडे माड आंबे हे भाशेन झाडांचें आसलेलें. काळ आसलेलो आंबे पिकपाचो आंब्याचो काळ आशिल्ले कडेन तांच्या ह्या आंब्याक थोडीं तोरां जाल्लीं आनी थोडीं तोरां ती पिकपाची पावलोलीं म्हणटच ह्या धाकट्या भुरग्यांची उमेद ती आंबो जाता पडटा आंबो आमच्या भुरग्यापणा उगडास कहो तो तांचें हें खेळाचें मन. एक दीस तीं इस्कॉलाक गेलेले कडेन आंबे पिकपाचे आसलेले. एक पिकलोलो आंबो सकलाक पडलो. तो आवयन कुजनांत रांदतले कडेन तो आवाज आयकलो. ती धांवून वचून भायर तो आंबो पिकला तो पडला तो पडून घेवन कुशाल जाली. पयलो आंबो कसो हो पडला पूण आपणाच्या भुरग्यांक दितली. तिका खावपाची रूच आयिल्ली कित्याक आंबोय पडूंक रुचीक दिसतालो म्हणटच. पूण आमच्या आवयचें काळीज आपणा खातीर न्हू तें भुरग्यां खातीर वेता ओडोन म्हणटच आपणाच्या भुरग्यांक तो आंबो दितलो म्हणून तिणें तो आंबो दवरलो. जेन्ना भुरगीं इस्कॉलाची घरा पावता म्हणसर ह्या आवयन कुशालकायेन बाबा आंबो पडला आयज पयलो हो पळय आसा म्हण आपल्याच्या भुरग्यांच्या हातान दिलो. भुरगीं कुशाल जालीं तांकांय भूक लागलेली तर आंबो दवरपाचें कहलेंच काराड नासलेलें. वेगळी वेगळी सुरी हाडून आंबो कातरपाक खावच्या वेळार तांकां बाबड्यांक पांयचो उगडास आयलो. आमचो पांय त्रास काडटा घाम वारयता. आमी दोगांनीच हाल्यार हें कशें जातलें. इल्लो कुडको मामीक पासून दिल्यार तें कशें बसतलें. दाडाच्या मोगान ताणें तो दाडाक दवरलो. दाडा येतोच आमी दाडाक दितले म्हणून थंयसर एक सरप्रायज कसो ह्या भुरग्यांचो म्हणल्या भाशेन. दाडा आयलो घरांत हांवन कांसार जाल्लो बाबडो पूण ह्या दोगांय भुरग्यांनी ह्या आपल्या दाडाच्या मुखा म्हळ्यार हांसो हाडलो. कुशालकायेन आमुरकेन धाकटुली वस्ती खरी पूण ताणें तो आपल्या दाडाक दिलो. दाडा हो पळय आंबो मामीन दिलोलो आमकां पूण तो आमी तुका दिता म्हणून. आनी हे भाशेन हो दाडा ह्या भुरग्यांची आपुरबाय पळोवन हो आंबो खावपाच्या हातून घांस मारच्याक ताका आपल्या गोरकांनीचो उगडास आयलो.
ही म्हजी घरकान दीसभर कुजनांत काम करता हांवें कशें एकट्यान खावं येता तो आंबो म्हणटच तिणें व्हरोन तो घरकांनी लागीं दिलो पूण जेन्ना घरकांनी लागीं आंबो पावलो तेन्ना ती पडोवन तोटाकली अरे सकाळीं हांवें भुरग्यांक दिलोलो आंबो खावपाक म्हणून दनपारां तोच आंबो परतून म्हज्या हातांत येता म्हणटच हांगा कितें तरी कुटुंबाचें बरेंपण आसा हें पळोवन हे आवयचे दुबावरे दोळ्यान दुकां आयलीं पळोवन ही अपुरबाय ही आपल्या भुरग्यांची आपल्या घरकाराची रातच्या वेळार सगळें एकठांय जावन एक कुटुंब कसो धाकटुलो कुडको तो पूण ताणें तो मोगान केलो अपुरबायेच्या भावा भयणानो ह्या सादे घडणेन व्हडलें विचित्र म्हणटात तें कांय दिश्टें पडचें ना एक सामकें ट्रेजीक कहें एक सामकें व्हडलें कितें शिंकपाचें सारकें अशें नियाळ केल्यार घडये आमकां म्हणीत हातूंत कितें आहा फादर तो आंबो पडलो दवरलो भुरग्यांक दिलो भुरग्यांनी मागीर आपणाचे बायक दिलो पायन घोवाक बायले हे भाशेन हालो म्हणटच ही एक सादी घडणी पूण मोगाच्या बाबा भयणानो आमच्यांनी बारीकसाणेन कुटुंबा वयर नियाळ करून पळयत जाल्यार कुटुंबीक जिवीत म्हणटात तें साद्या वस्तूंचेरूच दल्ललें आसा साद्योच वस्तू त्यो बारीक वस्तू त्यो ज्या मोगान केल्ल्यो समजिकायेन केल्ल्यो बोगसण्याच्या मनान केल्ले आयज आमची कुटुंबां जाग्यार दवरतात देखून जेन्ना आयज रुजा साहेबणीचे परबे समयार हो विशय मनान दवरून हें कुटुंबाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात तेन्ना एक विचार आमच्या मनांत येतलोच म्हजें कितें काय म्हजो कुटुंब खंय पावला काय आज जरी तर म्हज्या आंगणा भायर हो आंबो पडलेलो जाल्यार ती घरकान आहा ती भुरग्यांक दवरपाची काय वो ती आपूण खावपाचो काय जावं साहेब एक आंबो मेवलो म्हणून खावया म्हणून तो भुरग्यांक दिलोले कडेन ही भुरगीं आहात तेन्ना पांयचें चारपाचें काय ती आयल्यार भुकेन आमकां मामीन दिला आंबो खावया उडोवया म्हणटा सर जाल्यार भुरग्यां कडेन पांयचें पावता जाल्यार असलें वातावरण आयज आमच्या घोराब्यान दिश्टी पडटा काय असलो घरकार काय म्हजो असली घरकान काय म्हजी असली भुरगीं काय म्हजी जी आवय बापायची चिंतली असली बायल काय ती जी आपल्या भुरग्यांचें चिंतली घरकाराचें चिंतली आज म्हजो घरकार म्हजें चिंता काय म्हजी घरकान्नीक म्हज्या पळोवन गेलां काय हे आयचे विचार आनी हे आयचे विचार नियाळटा आसतना ल्हान वस्तूंनी आमचे घोराबे कशे भाशेन आमोरीस लेतेस्य घोराबे करचे फामिली करचे जॉय ऑफ लव आमच्या घोराब्यान कशी भाशेन हो संतोश हाडचो ही खुशालकाय हाडची ह्या घोराब्यान आसलेली शांती कडेन पिड्डार जाल्या ह्या घोराब्यांत आसलेलो सुसे कडेन पिड्डार जाला टेन्शनां कुरीस आयल्यात अविस्वासीपण जालें आदी आसलेले तसले कडेन जाय ते कडेन उरोंक ना सायबीण माय परतून आज आमच्या काळजार उलो घालता फामिली बाबतीन परतून आमकां ती एकठांय हाडटा आमचे घोराबे आमोरीस लेतेस्य घोराबे करचे खातीर आज ती उलो मारता आनी ह्याच खातीर आयची वाचपां आमकां आदार आनी बळ पयल्या वाचपांत आमी पयलां बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेल्यो सांगलेल्यो वस्तू साद्यो वस्तू दुलोप जायात खालती जायात एकामेकाक समजून घेयात शांती हाडपा खातीर जाता तितलें करात व्हडल्यो वस्तू न्हू त्यो आनी ह्योच धाकटुल्योच म्हणटात त्यो वस्तू बागेवन झूज जायन आंकवार मारी आपल्या जिवितांत जियेलो जाल्यार आज ताचो कुटुंब आमकां एक नामणीक कुटुंब कसो जाता काय कितें ताणें व्हडलेंशें केलें म्हणून काय हे तांच्या कुटुंबीक जिवितांतल्यान आमच्या कुटुंबाक लागू जातलें कितें मेळटा काय आमकां हाचेर विचार मांडटा आसतना हे 2-3 वस्तू म्हज्या मनांत येतात जे जोडे आमच्या कुटुंबांत तरी आमी हाडीत जाल्यार पूण आमचे घोराबे कडेन जाग्यार पडत पयले सुवातेर आमी पळयता जें कितें बागेवन झुजन आनी आंकवार मारीन केलें तिचो एक शिगूण म्हणटात तो सगलें देवाच्या येवजणे प्रमाणे केलें कितें जाता कितें आसा तें सगळें देवाक जाय जालोलें देवान सांगलें आंकवार मारेक तूं पोरसूट जावची आसा तूं एका भुरग्याक जल्म दितली देवाक जाय तशें जावं दी बागेवन जुजेक सांगलें आंकवार मारेक उतोर जालां लग्नाचें तिका पोतीन कशी घेवंक तूं भिये नाका तें देवाचे येवजणे प्रमाणे आसा तशेंच जालें सकाळीं उठलो बाबडो सायबीण मायक आपली पोतीन म्हणून घेतली हांगासरूय आतां पूत जल्मला रातच्या स्वप्नान देवदूत तिका सांगता चल भुरग्याक आनी आवयक घे हेरोद ताका मारपाचो आसा उठ इजिप्ताक वच गेलो बाबडो देवाक जाय देखून परतून तिसर जाल्या उपरांत कडेन ताळो आयलो स्वप्नान दिश्टी पडलो परतून वच इस्रायलांत ते मेले सोदताले ते परतून उठलो परतून गेलो देवाक जाय ते भाशेन गुणगुणलो ना हे कसले नाच रे देवा तुजे आयजिंग वच हालतींग वच पोरिंग उठयता स्वप्नांनी कितें दिश्टी पडा गुणगुणलो ना देवाक जाय तशें जातलें तें देवान दिला ही सायबीण माय म्हाका म्हजी पोतीन कशी घेतली तिका सांजू जाय म्हाका देवान दिला देवान सांगला घेतले तिका हो भुरगो जातलो तो देवाचो पूत देवाचे ते देवाची येवजण आसा काय आमच्या मदें आयज म्हज्या अनुभवांतल्यान सांगता तुमकां ही जी कोण काजारां जातलीं कावन्सिलिंगाक बी येतात ते देवा जाय तेश न्हू
सगळें म्हाका जाय तशें करून फादर म्हाका जाय तशें करून बायल चलना म्हाका जाय ते भाशेन गोवाग्या चालू जायना मोंग्या जाय ते भाशेन आयकना सासमाय आपणा घ्या म्हणटा सासपाय आपणा हाटीन आहा सुना आहाय ते आपणा हाटीन सगळे आमगेले मुगे आयकना फादर मुगे कोण चोयना मुगे भाशेन ते कांय चलना सगळें म्हाका जाय ते सोले देखून देवाक जाय तसो जात काय आनी देवाक जाय तसो जर तर कितें तरी सांगत अशें करून न्हू रे बाब तें हे भाशेन कितें तरी देवागे जावपा जाय तुम देवा मुखार भास दिलो आहा देव सांगता बोक्षाय म्हण हेका हे बोक्षाई कितू पाट बोक्षिपा फादर कितू पट पण सांगपा तेका जालें काबार म्हणटा कितें समजे काय तर आयज जाल्यार कितें म्हण जालें जाल्यार आवय फादर तूं नॉको मुगे घोव केसो तो केसो दिसता तितू म्हाजें घोव सांगता तूं नॉक फादर मुगे बायल केसो ती अशी दिसत ती धोंग करपा बोर जाणाय हे लिसांव तुमगेलेंच पूण आमी आनी कोणाक कांय सांगपा न्हू सगळें जाणाय तें तुमीच म्हणपाचें आमचे बोले येताय कित्याक तर तरी आमगेलें जरी तरी आहा तें सांगून घराक सांबाळपा हाटीन तुमगे तरी तरी मनाक कांय ना जाल्यार देवा मुखार कितें सांगलो तरी सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विश्वासी रावतली म्हणून तातूंत कोण म्हूण येयलोली काय मुखारी अकोल न्हवरो येतात तेन्ना काजारी जिवितांत आडकोड्यो आसात फांटे फुंटे आसात सासमाय येसोली सासपाय तेसलो हाल बायल येसो जाताली घोव येसो जातलो म्हणटच नोका आहलो फादर हांव एश जातलें म्हूण म्हाका खबर नाहलोली तो येसो म्हणल्यार हितून सगळ्यांक तितूंक काबार जाता तें मागीर म्हणटच जालें काबार काजारू नाक मागीर वचपा मागीर बिशप सावजां थिंगसून एनालमेंट रोखडें मेळटाय म्हणल्या भाशेन थिंगसून मेळनाय जाल्यार मागीर आमकांय धांवडाय ते चोय रे फादर फोन कर रे फादर हो नंबर मरे फादर 3 वर्सां जाल मरे फादर 2.5 वर्सां जाल मरे फादर आजून आपयलोलें ना मरे फादर जालें हितून मागीर आमी बेदी आसपाचें ही काजारां देवाक जाय तशें जाता काय देवान म्हाका हो घोव दिला देवान म्हाका ही बायल दिल्या ती उपरांत कोणूय कितें जावं पूण देवान दिल्या देखून देवा मुखार हांवें भास घेयलो आहलोली की ह्या मनशाक सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन हांव मरो पर्यंत विश्वासी रावतलो म्हणून जिवितांत दर सकयल जाय तें जाता तोच वीत घेतल्या लोक सांबाळपाक तोच वीत घेतल्या चिंतूंक बाबा ही बायल म्हाका देवान दिल्या जाल्यार तिचो हांवें सांबाळ करपाक जायो हो घोव देवान दिला जाल्यार ताचो हांवें सांबाळ करपाक जायो हे कितल्या फामिलीच्या काळजा मनांत रिगला काय आनी जाणी हे भाशेन ओळखून घेतला ती आयज पासून विश्वासी आहाय पळय जाणी घोव बायलाक देवाचें म्हणून आपणून गेला आयज पासून कोश्टांत त्रासांक जाय तें जालो आसा हो विश्वासी पासून जालो गोरकार आसा म्हजे बेले फादर कित कर हांव कशें हांवें मानून घेवं जेन्ना म्हजो गोरकार आनी एकले बायले बोले आहा रिलेशनशिपाक हाव कॅन आय एक्सेप्ट दॅट फकत देवान दिला म्हणून बोड घेतलें तिणें सोंपें जावंक ना तिका हो विश्वास आसलेल्या गोरकाराक आपलो पोतीन बसून घरांक घेवपाक पूण जालां घेतला दवरला कित्याक लागून देवान दिला फादर म्हणून हाल्या जरी तर हांवें तो डायवर्स दिलें दिता जाता सोंपेपणें दिवपाक म्हज्या भुरग्यांकूय कडेन पोसूंक जाता आहात पूण साक्रामेंत मोडपाचो देवान दिलां तें पयस करपाचें उगडास केलोलो न्हू की ना देवान दिलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून कितल्या जाणांच्या काळजा मनान तें रिगलां देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून लग्नाच्या दिसाक सांगलेले कडेन कितल्या जाणांनी आपणाचें लग्नीक जिवीत देवाक जाय देखून तें सांबाळलां मनशांनी मोडून उडयलां आनी थोडी मोडपा हातीन तेतून भागीदार जाल्लीं आसात सांबाळूं येता काय आमचें काजार सायबीन म्हयन्यान झुजेन ओगेपणेन जेन्ना देवान दिलां म्हणून आपलें लग्नीक जिवीत फुडें व्हेलें आमच्यांनी व्हरूंक जायना काय दुसरे सुवातेर आमी पळयता तातूंत किरीत भाशेन एक काळजीदारपण दिश्टी पडटा मोगाच्या बाबा भयणानो आमकां आयज काळजीदारपण जाय स्वताचो ताळो उखलूंक आज आमकां काळजीदारपण जाय आमचें गोंय सांबाळपाक आज आमकां काळजीदारपण जाय हे 40 जाण कोण आमदार आहाय तांकां जाग्यार घालपाक आयज आमकां काळजीदारपण जाय सारकें नीट रस्त्यार आमी चलतलीं जाल्यार काळजीदारपण जाय आमचे घोराबे सांबाळपाक ते मोडत आसात घोराबे कोसळत आसात पूण काळजीदार आसा कोण आसा काय म्हाका तो साक्रामेंत सांबाळपाक हें आयज चुकलोलें आसा सोंपें जालें काय भाग्योन झुजेक आंकवार मारेक तांच्या जिवितांत उप्रास आसलेल्या तुफानाक फुडो करूंक सोंपें जालें काय भाग्योन झुजेक हे 18 वर्साचे पिरायेचे चेडवाक आपली पोतीन कशी मानून घेवंक सोंपें जालें काय येते तोरणे चेडवाक येते झुजेक मातशें वर्सांनी व्हडलो आसलेल्याक मानून घेवपाक काळजीदारपण घेतलें जें कितें देवान दिलां तें सांबाळटली म्हणून आनी हे काळजीदारपणान ताणें आपलें घरदार सांबाळलें आनी त्या पासत भाग्योन पावलो कोलस्कारांक बरोवन आमकां सांगता तुमच्या आपोवण्याक सोंपता त्या प्रमाणे जियात दीस इज अ चॅलेंज फॉर इच वन ऑफ अस टू लिव अकॉर्डिंग टू आवर वोकेशन मॅरेज इज अ वोकेशन मॅरेज इज अ सॅक्रामेंट हें समजून घेतलें काय आमी
आनी त्या पासून मोगाच्या भावा भयणा जाय ते वयर सकयल जाता काळजीदार जावपाक जाय म्हज्या घरकान्नीक बोगसूंक हे पळय ओरोस जाता थिंगा आहा भरगो आहा बातीस पासून जालो ना पूण बिशप सावजा पावला एनालमेंट करपाक आयिल्ले गेल्ले सुमानाक उलोवपाक आपणाचे लोग्नीक जिविताचे प्रश्न घातलेले मांडलेले म्हज्या मुखार बाबा सांगिल्लें हे काजार मोडपा जायना ह्या काजारान बोगसोणें जाय ह्या काजारान चुक्यो आसात ते ओळखून घेवपाक जाय ना फादर आख्या गांवभर बायलें नांव पिडार केलें म्हूण सांगता तो म्हाका पेजेन जेवयता खंय आपणा देखून ते वचून मांगे राव थंय हांसपाचो होबरो म्हणले भाशेन हें नांव पिडार केलें म्हूण तो ताच्या मुखार घाली तो ते म्हणटा वय फादर आमगे घराको गेला रावपा लागला कित्याक तेगे भयण आहा ती काजारी आमगे काजारी जिवितान मेतेर जावपाक कोण तर ती वॉट रायट डज शी हॅज टू इंटरफियर इन आवर मॅरेज ते घोवाको विचारलें तुगे भयण आहा रे वय फादर म्हणटा काजारी भयण मांगे राव तिचे पण सुसेगाद राव न्हू तांगे लोग्नीक जिवितान बोट घालपाची एक अधिकार कोण दिलो आहा आतां घोवाको जर तर विचारी तूं तुगे अधिकार ते कोण दिलो कित्याक फादर भयण न्हू ती जालें काबार हें गिन्यान आहा लोग्नीक जिविताची जबाबदारी आनी कोण हूंय कितें मेतेर जावपाक जाय हूंय कोणागे आयकपा जाय तें हेंवूय आयज गिन्यान आमकां उरलो ना आनी तुमकां सांगता आज जाय जाणांची काजार मोडल्याय फॅमिली लागून त्या भयणा लागून सासमायक लागून सुनेक लागून हेका लागून आयज पट काजारां पट मोडल्यान वचून विचार काल हांव फादराशी तो आय एम एलोन हँडलिंग 70 केसीस म्हणून सांगला फादरान एकलो फादर बिशप सावजान ट्रायब्युनल आहा तो काजाराचे 70 केसीस एकलो फादर पळयता आनी तितून दुसरे आसलेले तूं पळय कितले आसतले ते केसीस कालच्याच दिसाक तो म्हाका सांगतालो 6 केसीस येयल्यात विदाउट अपॉयंटमेंट्स कोण धाडटा काय तांकां कोण सांगता तेणी काजारां मोडाय म्हणून हुंयच्यान पावतात का रोखडीच बिशपाच्या घरान काजारां मोडपाच्या खातीर तोजवीज केल्या बाबा जालोलो प्रश्न सुटावो करपाक तो बाबडो दुसरो सांगता बोटीचेर काम करतालो काजार जाल्यार बाबडे 11 वर्सां जालीं आतां ही आज मला 3-4 वर्सां जालीं म्हणटा फादर मुगे बायल मांगेरू आहा थंयसर गेल ते पाटी याच येयलो तेदोना कंडिशन गायल हूंय तुगे दुये चोवपा जाय जाल्यार तूं आमगे रेन चोयता म्हूण तेसो गेल बाबडो 2 मिनट अशें काड फादर म्हणटा आतां तो पोतून येयले 8-10 दीस जाले आपणागे भुरग्याक चोवपा आशेता बायल गेली भुरग्याक घेवन थंयसर आतां भायर गेलेले कडेन गेलो खोबरे म्हूण थंयसर चोवपा मेळटो काय म्हूण सासमाय मुठी रेड्या सुण्या ही उतरां सासमाय गेली जावया म्हणपाची कसलोय जाल्यार तो येयला चोवपा येयला जाल्यार हेसो सासमाय आहाय आमचे मदें लोग्नीक जिबी सांबाळपा खातीर फूट घायलो आहा सारकी सोमची काय हाडून दुये मदें जावया मदें एक मोगाचें नातें बांदपा खातीर ऊस घायलो आहा थोड्यांनी फामिलीन आनी ऊस घालून आज बिशप सावजान लायणी पायला आहाय थंयसर गुन्यांव सदांच एकल्याचोच जात मुसता आतां ताळयो मारपाक जायना म्हूण जाणात आमी चुक्यो जातात न्हू चुकला न्हू तुवें मानून घेतला रेस्पेद दिला कित्याक चुकलें काय तें हूंय कशें जाता काय तें देखून आज काळजीदारपण आसा काय आमकां साक्रामेंत सांबाळपाक काळजीदारपण आसा आज काय आमकां गुन्यांव ना करो पूण तें बोगसोणें मागता जिवीत बदलूंक सोदता हें बोगसोणें दिवपाक काळजीदारपण आसा काय ल्हानविकायेन एकामेकाची सेवा करपाक काळजीदारपण आसा काय हें काळजीदारपण जागूंक आयज आमी वावरया कित्याक सायबीण मायन झुजेन ह्या काळजीदारपणान आपल्या कोश्टां दुखां मदें देवान दिलां देखून ताणें तो फुडो केलो आनी तिसरे सुवातेर मोग सोंपी वस्ती आमी म्हणटा लोग्नीक जिविताची बुन्याद मोग पूण आज तो मोग देवाचो उरोंक ना आज मोग म्हणटात तेन्ना सगलो हेडगडो जालो आहा थंयसर सगलो वाऱ्यार आसलेलो मोग म्हणनाका थोडे आबूज जाताय मोग म्हणनाका थोड्यांक आनी कितें म्हणटा सायबीण मायचो भाग्यन दुजाचो मोग जो मोग म्हणटा तो पवित्र खात्रेचो मोग सुरक्षीत मोग खोलायेन बोललो मोग आनी हो मोग कसो काय तो कित्याक देवान दिला म्हणून आपणालो मोग तो लव मॅरेज तेंगेली एरेंज मॅरेज सायबीण मायान जुजे खंय गार्डना भोंवंक गेली न्ही काय ती खंय येडेर कोण चोयलो काय तांकां भोंवताय ती खंय तरी सायबीण मायान भाग्यून जुजे 7 वर्स मोगान आसलोली काय ती 4 वर्स मोगान आसलोली काय ती उतोर जालोले एरेंज मॅरेज म्हणटात ते भाशेन जालोले कडेन काजार जातोच एकामेका सगळे एकठांय जियेतोच कांय जालें ना काय तांकां कांय ताचे मदें उचांबड येवंक ना काय वयर सकयल जालें ना काय बट मदर मॅरी ट्रस्टेड सेंट जोसेफ पोरसूट जावच्या वेळार पासून ती आवय ती पावलो वेळ तिका खात्री आसलेली आपल्या झुजाच्या मोगाचेर की खंय जाल्यार खंय तो तरी आपणाचे कुयदाद घेतलो आतां पासून जेन्ना उठ म्हणटा रातच्या वेळार चल या म्हणटा जाणा उठली गेली विस्वास त्या मोगाचेर आनी आयज आमगे चंय 7 वर्सां आहाय म्हणटाय मोगान 4 वर्सां आहाय मोगान म्हणटाय मोगान आसता सगळें गिरगिरे यू आर माय स्वीट हार्ट यू आर माय डार्लिंग यू आर माय बुनू यू आर माय गुनू यू आर माय शानू मोगान आसतना सगळें हाडूंक सोदताय
ताचे थोडे आहाय ते कोलयेन दर्या उदक सुकोत म्हणटाय पूण मुगे मोग सुकपना म्हण सांगताय येतीन कोण 4-5 जाणां आहाय ती नोक्यात्र मेजून तयार आसात अकोल न्हवरो ही पळय ती मोगान पडटाय ती आनी हे पासून कावन्सिलींग करता आसतना जावं मॅरेज पासून टॉक दिता आसता पासून हेंगे मन जाग्यार आसताय आमी थिंग टॉक दिता जाल्यार थोड्यांगे हात हालताय शी तेशी म्हणल्या पासून शेतीच आसना ऑनलायनाचो आतां कोर्स केलोले कडेन थंय 8 दिसां थंय थिंगा आहाय एकलो येयल्लो सर्टिफिकेट मागपाक लॉगीन लेट जालोलो थंयसर बरें लेट लॉगीन जालो सांग म्हूण सांग तूं कितें शिकिला खंयच सॅशन तुका उगडास आसा तूं लॉगीन जालो तेन्ना कोण फादर कितें उलयतालो कांय ना माकडां भाशेन हांसप तें गेलें थंयसर 1 दिसाचो ऑनलायन कोर्साक जर 8 दिसां भितर जर अकोल न्हवरे तर भोज्यां तर कांय तर बॉस ना जालें जाल्यार हें लोग्नीक जिवीत चलयतले कितें तर तें 7-8 वर्सां मोगान भोंवतलीं शानू बानू म्हणलोली हे थंय 2-3 वर्सां काजार तोगनाय थंय गेली केसी सामको येताय थंय बरोवन दवरल्या थिंगा 6 वर्सां 7 वर्सां इस्कॉलान तूं मोग खंय थोड्यांक गेलो जाल्यार लोग्नीक जिवितांत तूं 2 वर्सां जिये जाय थंय कडेन जाल्यार शिकताय कितें तर आमी हो मोग म्हणटा तो कितें काय आमी काजार जावच्या आदी सांगता तो सगळो हेड डेकोरेशन जाय तांकां 12-15 धेड जाय तांकां हेअर स्टायल जाय तांकां मेकअप जाय तांकां सगळें हें भायलें आहा तें घेवन नाचताय थंयसर 2 दिसां भितर सगळें गोगड्यान सकला पडटा हो मोगू ह्या मोगाक खोलाय आसा ह्या मोगाक कात्री आसा असोय तो मोग सायबीन मायन सुसेन आय लव यू म्हूण नासतना एकामेका मोग जियेल्यान ती उतरांची बडबडणी करूंक ना तांणी देखून हो घोराबो तोगलो आनी उरलो तो कित्याक त्या घोराब्यान मोगाची खोलाय आसलेली मोगाच्या बाबा मेळानो फामील गरजेची आमकां आमचें कुटूंब म्हणटात तें आमचो काळजाचो थेवो आनी एक आसत आमचो बिस्मस साहेब या आमच्याशी राव हातूंत बरयता आसतना तो म्हणटा दर एकले फामिलींत एक मोगाचो थेवो लिपलोलो आसा हो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक एक एकल्याची जबाबदारी ही जी जबाबदारी हे ते सादे घोडणेन म्हणलेल्या भाशेन मोगान त्या कुटुंबान सांबाळली जेन्ना हांवूय आपल्या भुरग्याचें चिंतलें जेन्ना भुरग्यांनी आपल्या बापायचें चिंतलें जेन्ना हे बापायन आपल्या घरकान्नीचें चिंतलें शेवटाक जो कितें फोड आयलो तो एकवटाचो फोड शांतीचो मोगाचो फोड हो तो तेवो मोगाचो लिपलोलो तेवो सोदून काडुया सायबीन माय आमचे बरोबर आसा जेजूक तर आमचेशी आमी राव म्हणून उलोव करता जाल्यार जें कितें फामिलींत सांडलोलें आसा तें सोदून काडपाक आमच्या घोराबे आमोरीस लेतेसिये कुटुंब करपाक उबी रावया देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी आमचे घोराबे सांबाळून आमोरीस लेतेसिये असले कुटुंब आमच्या जावच्याक आमची मागणी आमी बाबा मुखार दवरुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी मारेच्या आनी बागिवोन झुजेच्या गुणाचेर लक्ष घालून आपल्या हाताखाल असलेल्या कुटुंबाची सेवा करूंक आनी आमची कुटुंबां आमोरेस लेतित्या कुटुंब जावंक देवाच्या उतरांतल्यान शिकोवन दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक एक कुटुंब आसा म्हूण वळखून पोरचेची सेवा करतना सगळ्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी ओचोड्यांक सांपडलेल्या कुटुंबा सोबे दोयाद दाखोवन आदार दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बागिवोन झुजेच्या जिविताचेर नियाळ करून ताचे गूण आपणावन आपली कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलोली कुटुंब करूंक कृपा आनी बळ फावो जावंक बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आयज फादर डायगो
आपलो जल्माचो दीस सुमरुमता. ताका कुडी ओतम्याची भलायकी आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सर्गीच्या बगाळ बापा कुटुंबीक देव तूं आमचो. आमकां दर एकल्याक कुटुंब दिलां. ह्याच कुटुंबान तूं आमचे बरोबर जियेताय. आमची कुटुंबां मोगाची आनंदाची बोगसोऱ्यांची करच्या खातीर आज नियाळ करता आसतना आमच्याच घराबे आमी तुज्या हातान घालता. ते सांबाळ राख आनी आमोर दिसल्या ते सारकें करच्याक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. धनतेरचे वेळार गीत घेवया. माफी मागता शांती दिता. गिताचो अंक C22. Sorak donasa Bibig dronin na magduga Angas to vurdu chidana Oili shanti korum tu vos Mafi magda shanti dita Deva pelyak poga Wegu Jivopni korunyeta Mafi magda shanti dita Deva perat mogan wigu Jivopni korunyeta सगळे विरावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें मोशें आनीक तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या न्याके पवित्र सेवेच्या आदारात सविस्तर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनीक सायबीण मायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनीक सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तेणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
tuka soy, unsorgi tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गुटपोर गोटुया Sumia Jesu ami vondo kata Aikaci plepieta Irte pauti tu vojvovanesto Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेव तोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसून धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दोन नुतान सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आपुरबायेच्या बाबा भयणानो आमचे भावार्थाचे शिकवणेंत आमी ओळखून घेता की दर एक कुटुंब देवाची येवजून जेन्ना एक अकोल न्हवरो ह्या लोक संस्काराच्या बांद पासान एक घोराबो घोडटा तेन्ना इट्स नॉट बाय चान्स इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स इट्स अ डिवायन वील ऑफ गॉड हें ओळखून घेवन आमी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतेसिया कुटुंबा सारकें करच्याक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेनत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दियातूच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसाद शिवतना आमी गीत गावया एकाच सुडयांत आंत D10 Jesus, most of, Amen.
प्रेमाचो मोगा उपदेश जेसून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगळो तेकाच सोडयान आमकां वाटो तर एकूच कूड आमी जाल्यो जेसूची कूड आमी सगळीं जेसू मोसलो आमी सगळे प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा वाग्यो तांकवार मारेचो ग्रास करून सुरग्यांचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळे तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मातशें बसूया. आयज आमचे मदें नोवेनाचे मीस भेटूंक आनी प्रवचन करूंक आशिल्लो फादर आल्बानो फेर्नांदस आदीं आमच्या नाबिलच्या फिरगोजेंत 4 वर्सां पातकूर कसो तो वावुरला. जायत्या जाणांक घडीक तुमच्या मदल्यांक घडीक ताणें बावतिस्म दिल्यात जायत्या जाणांचे कुटुंब ताणें घडल्यात. तर हो आमचो याज्ञीक भाव आतां आमच्या डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर मडगांवां थंयसर आसता. हांगासर आयज वेळ करून तो आमचे मदें आयलो आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या कुटुंबीक जिविताक ताणें संदेश दिलो. ह्या पासत आमी ताचे आभारी. देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागुया. तेच भाशेन आमचे मदें आसा फादर रॉकी. तो आमच्याच गांवचो पूत बेंगलोर आसता. तर ताका आमचे मदें पळोवन आमी खुशाल जाता. सगळ्या सिस्टरींक वॉलंटियर्स PPC वांगड्यांक गायन मंडळांक विधी सेवकांक देवाचें उतर पुरगोटूंक आनी सेवा धरून वाचूंक आदार करतल्यांक क्रिस्त प्रसादाचे असाधारण मुणयारांक ट्रॅफिक सांबाळटल्या कॉन्फ्रारीच्या बाबांक तरणाट्यांक आनी सांक्रिस्तींत वावुरतल्या मानुएलाक आमी शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 5:15 6:30 5:45 9 वाजता आनी सांजे 5 ते 6 वाजता पर्यंत पवित्र संस्कारा मुखार बोजोण आनी तेरसाचे मागणे आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाचे मीस. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता. तेच भाशेन सांजे 4:30 ते 5:30 पर्यंत. भायर सरतना लूट करची न्हय, सोकाच भायर सरचें. फाटीं आसात तांणी पयलीं भायर सरचें. एंट्री आनी एक्झीट गेट तुमकां पळोवंक मेळटात.
तुमी भितर सरल्यांत त्या गेटींतल्यान परत भायर सरचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन आसात, पेंडोलांत बसून आसात, तांणी शिमितेरी सरशी एक्झीट गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. जी कोण इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन आसात तांणी पोस्ट ऑफिसा लागीं एक्झीट गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती सगळी मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटीं आमचे फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात. ह्या कॅलेंडरार आमकां आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची सगळी म्हायती वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. तुमी तो घेवचो आनी तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांकूय तुमी तो धाडचो. ताचें मोल फकत 50 रुपया. आमच्या मांडोपा वाड्यांतलीं फिरगोजकारां दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घालून आसात. तातूंत च्याव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तर तुमी थंयसर वचून विकत्यो घेवन तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमा घेवंक फुडें सरचें न्हय. पयसूच रावन भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बागोवन नोमान करची. आनी भायल्यान आमी बॉक्स दवरलेलें आसा. त्या बॉक्सांत तुमच्यान वाती घालूंक जातात. सगळ्यो SOPs सांबाळच्यो आनी डिस्टन्स तुमी दवरची. हांगासर इगोर्जेंत एक पॅटिशन बॉक्स आमी दवरलेलें आसा. तुमची सगळी मागणी एका कागदार बरोवन तुमच्यान त्या पॅटिशन बॉक्सांत घालूं येता. आमच्या मागण्याच्या कुडांत मागण्याचो जोमो आख्खो दिसभर मागत आसता. तर तुमची मागणी थंयसर पावतात आनी ही आमची भावां भयणां थंयसर आख्खो दिसभर तुमची मागणी देवाक उबारतात. तर कोणाक जाय तांणी ह्या पॅटिशन बॉक्सांत तुमची मागणी घालची. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र कुटुंबाचे शेगूण आपणावून आमोरीस लेतेस्या सारकेल्या तुमच्या घराबे करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. ए पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वंडूंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार मारेची विणवणेन तुमची मागणी, तुमच्यो सगळ्यो गरजो देवा मुखार दवरात. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोली. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थोल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कोडे खोतखोतायेन मागतां, ज्या खोतखोतायेन तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मोगलोले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बराबर मारेक उलो करून बराबर म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय,
पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Isa